आकाशवाणी पणजी सादर करता रेडिओ वळेरी कलात्म गोंय. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉक्टर साईश देशपांडे. भाग 28 मोरुलो. नमस्ते आयकोप्यानो, हांव डॉक्टर साईश देशपांडे तुमकां येवकार दिता हे वळेरेंत जाचें नांव आसा कलात्म गोंय. कलात्म गोंय मोरुलो मोराक अपुर्बायन केल्लें संबोधन आनी मोराचो नाच असोय हो अर्थ. उत्तर गोंयचें हें खासा नाट्यात्म नृत्य. शिगम्या वेळार शेतकामती भावांनी एकठांय येवन मांडार वा आंगणांत केल्लो हो रॉबस्ट वा दांडगट प्रयोगजिवी नाट्यात्म नृत्य प्रकार. देडशे वर्सांची परंपरा ह्या मोरुलो नाचाक आसा अशें अभ्यासकांचें मत. गोंयांत तो सद्याक दिश्टी पडटा दिवचल तालुक्यांतल्या सरवण गांवांत. नाचपी गड्यांचो आवेश आनी शैली पळयतकीर हो प्रकार तालगडीचोच एक विस्तार किंवा एक्सटेन्शन आसा असो भास जाता. वर्सुकी परंपरा म्हूण जावपी ह्या नृत्यांत मोराचें पाख लावन रंगियाळो भेस घेवन 10, 12 किंवा 14 गडे वाटकुळ्या पद्दतीन हो नाच खेळटात. मोराच्यो हालचाली, अंग विक्षेप, ताच्यो मुवमेंट्स ह्यो नदरे मुखार उबे करीत ल्हान कथानकांचें प्रकटीकरण ह्या नृत्यांत जाता. मोर आनी लांडोर हांचो मोग, तांचो शीण, तांचो विरह, तांचें मिलन हांचो सगळ्यांचो आस्पाव आसपी ल्हान ल्हान काणयांचें सोबीत सादरीकरण म्हळ्यार मोरुलो. सरवण गांवचे पारंपारीक मोरुलो कलाकार पुंडलीक सावंत हांचे कडल्यान ह्या प्रकाराची ही अदीक माहिती. मोरुलो हो कला प्रकार सरवण ह्या गांवांत, बिचोले तालुक्यांत सरवण म्हणून गांव हा त्या गांवांत जाता. कोण कोण करतात ते? सरवणची जी कम्युनिटी, सावंत कम्युनिटी आहा पळय, म्हणजे सरवण गांवचे सगळेच भुरगे करता. आतां म्हाजी पिळगी 13वें जनरेशन, म्हणजे आमचे सावंताचे 13वें जनरेशन सध्या चलता. म्हणजे हांव 13व्या जनरेशनान पडटा मोरुलो करपी. हय, मोरुलो करपी म्हणजे पारंपारीक ती पयली पासून आहा. सगळ्या भुरग्यांक सरवणच्या मोरुलो येता. होळी जाली, होळयेच्या 3रे दिसा ते 5व्या दिसा मेरेन 3 दीस हो पारंपारीक प्रकार. आणि तो शिगम्याच्या मांडार खेळयता. म्हणजे आंगणान जेन्ना रोमाटन फुडें वयता आणि तो खेळ आहा पळय, तो शिगम्याक आंगणान खेळटा. सबंद आमचे एरियेन फूल सरवण गांवचे. तातूंत कथानक कसले येता? थंयसर सॉंग आहा पळय ते मोराचेर आहा. मोराक कसो धरता बीन थंय, म्हणजे फाशे घालून मेन. मोर आणि लांडोर हांचो खेळ आसा तो? हय, तोच. मोराक पयलीं फाशे घालून मागीर मोर डान्स करता. आणि वाद्यां कसली असतात? पकवादाचेर पकवाद आनी धान, म्हणजे पतन्यास आहा तो फूल धानीचेर, ताका सपोर्टिव्ह पकवाद आणि ते मोरुल्याचे सॉंग. आणि म्हणपी वेगळो आसता? म्हणपी सेपरेट आसता आणि खेळपी सेपरेट. साधारण कितले गडे असतात? 12 ते 16. धानीक एक, पकवादाक एक आणि म्हणपी दोग जाण. आणि भेस कसो आसता? भेस म्हणजे नॉर्मल जो रोमटा मेळ्याक आसता पळय तोच गांवकीर वाठारांतलो ड्रेस. मागीर आतां मोराचो कॉस्ट्यूम करता, पथकाक कॉस्ट्यूम मोराचो करता. देव बरें करूं पुंडलीक बाब सावंत. बरें, थँक्यू सर. ह्याच नृत्य प्रकाराविशीं मत जाणून घेवया लोकवेद संशोधिका आणि साहित्यीक डॉक्टर जयंती नाईक हांचे कडल्यान. मोरुलो जाता पळय, हो मुद्दम आमकां दिवचल तालुक्यान म्हणपाक जाय. एक्चुअली तो शिगम्याच्या मेळाचोच भाग, पूण थंय तो मोरुलो म्हणून आज नांव रुपाक आयिल्लो आसा. आनी खेळे सगळे मोराचे बेस घालतात. सो सामान्य खेळ हो मोराच्या बेसान येता आनी ते मोरुलो जावन सगळे नाचतात.
आनी इवन हे मोरुलो पळय जे आसा तो आमच्या हो आतां ताणी परत एक वेगळ्या फॉर्मान तयार केला, पूण मुळात मोरुलो म्हणटा तो जो आसा पळय धालांच्या मांडार मेळटा. हय, थंय तर साद्यो बायलो आनी मोर आनी 2 कॅरेक्टर तयार करतात, मोर आनी वाघ. आज मोर खंय खंय सवण पिकला थंय थंय, आज मोराक खातलो खायना कित्याक पापिया. सो अशे तरेन वाघ म्हणटा आज मोराक खातलो, आनी लास्टाक ही सगळें आडान आडान ही म्हणजे रान कशें, आनी लास्ट मोराक वाघ खाताच हें कथानक. आनी हांगा जो सवणान जाता तो मोरुलो नाच सगळे मोराचो बेस घालतात खेळे आसात ते. आनी हें पळयतना म्हाका केन्ना केन्ना याद जाता जे आमचे नॉर्थाक बी कांय आदिवासी मदीं बी जे नाच जाता न्ही ते पयला हरणाचोच बेस घालून सगळे नाचतात, मोराचोच घालून नाचतात. सो तसो त्या प्रभाव जावन तशे तरेचे आमी हें सादरीकरण तयार केल्लें. मोरुलो करपी लोक कोण? म्हाका दिसता तांकां मराठेच म्हणटात आसतले सवर्णा गांवचे कडेनी त्या सायडीचे सगळे. आनी शिगम्या वेळार शिगम्या वेळार मोरुलो हो इंडिपेंडंट नाच प्रकार आसा काय तो खंयच्या तरी नाचाचो दुसरो भाग किंवा खंयच्या तरी प्रकाराच्या आदी करपाचो अशें कितें आसा? हांगा हो मोरुलो म्हणटा तो हें एक डेव्हलपच केल्लो आसा. आज बाकी कडेन खंय तुका मोरुलो आतां नवे कोणी बसयतात ते वेगळे, पूण परंपरेच्या हातूंतल्यान मोरुलो केल्लो सवर्णानच मेळटा, बाकी कडेन ना. बाकी कडेन म्हज्या म्हायती प्रमाण एक तर तो शिगम्याच्या मेळाच्या बाकीचे खंयचे एक कथानक आयले आसलें ना, खास करून तो धालांच्या मांडार जाता. पण हांणी तो ते वेगळे तरेचे कॉस्ट्यूम मोरा भशेन बी घालून तो हे तयार केल्लो आसा. तालगडीचो एक फुडलो भाग म्हणून मोरुलो जावंक शकता? म्हाका दिसना. तो इंडिपेंडंट ह्या विशीं मतां वेगवेगळी आसतली. हे करपा फाटलो अजून कितें हेत आसा वेगळो, म्हणजे विधी किंवा मनोरंजन ह्या व्यतिरिक्त? विधी आनी मनोरंजन मुळान सगळें विधींतल्यान, मनोरंजनय ना थंय. जर तो शिगम्याच्या मांडार करतात जाल्यार तो शिगम्याचोच भाग म्हूण तयार जाला, म्हणजे विधी आयली. पूण आमी कितें तरी वेगळें करपाक जाय ह्या हातूंतल्यान तो परत जशें मुसळा नाच एकाद्रे कल्पक तकलेंतल्यान ताका नवो साज तयार केलो, नवो साज घातलो, तसो हाजोय इतिहास सांगतात. म्हणजे त्या गांवांत गेल्यार तुका सांगतले एक 100 वर्सांचो ताजो हें सांगतात. पण त्या 100 वर्साच्या आदले काळात मुद्दम जावन हो फॉर्म असो तयार केल्लो हो नाचाचो वेगळो. तो पारंपारीक फॉर्म जालो. तातूंत पारंपारीक घटक आसात न्ही, मोरुलो हो आसाच आमचे कडेन, नाचपाचोय जो प्रकार आसा तातूंत पारंपारीकता आसाच, पूण हाका एक नवो ताका साज चडयलो अशेंय घडटा न्ही. आनी विशिश्ट वेगळे अशें संगीत किंवा वाद्यां बीन ताचे खातीर? ना, वाद्यां शिगम्याचे तशीच आसतात तीच. हय, कांय गितां जी ताका रिलेटेड आसात तीच आसतली. कथा कसे उठोनी मोर बसला कलम वृक्षावरी बा, उठोनी मोर बसला हा कलम वृक्षावरी. विशिष्ट पदन्यास आणि हालचालींचो वेगळो अभ्यास गड्यांक करचो पडटा. वांगडा आसतात गाणेली, ते काणी सांगतात आनी गडे विंगड विंगड कलात्मक पदन्यासा सयत कथेचें सादरीकरण करतात. ह्या नाचांत एपिसोड्स जायते आसात. पारध्याच्या पांजऱ्यांत शिरकपी मोर, लांडोराचो उपहास आनी उपरांत लांडोराची तगमग, तांचो विरह आनी निमाणें तांचें मिलन ही एक लोकप्रिय अशी काणी ह्या नाचांत नाट्यात्म रुपांत सादर जाता. आदीं हो प्रकार फकत घुमटाच्या आनी झांजांच्या तालार जातालो असो उल्लेख मेळटा. आयज ह्या नाट्यात्म नृत्यांत संवादिनी आनी तबलें वा पखावज हांची साथ आसता. शिगम्यातल्या गोफ, तोणया मेळ अशा रंजक आनी लौकीक परंपरेंत मोरुलो ह्या नाट्यात्म नाचाचें विभाजन जावं येता. मोरुलो इश्टानो, खासा असो हो लौकीक पारंपारीक नृत्य प्रकार प्रयोगजीवी तर आसाच, पण त्याच वांगडा अत्यंत नाट्यमय, अत्यंत रंजक आनी सोबीत असो लेगीत आसा.
ऐकबेनो कलात्मक गोंय हे वळेरीचो हो आशिल्लो आयचो वांटो. मोरुलो गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कलां विशीं म्हळ्यारूच गोवन फोक अँड ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स हांचे विशीं अदीक म्हायती करून घेवपाक आयकूंक रावात फुडल्या सप्तकांत हेच दिसा आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान ही कार्यावळ कलात्मक गोंय. आनी ह्या कलात्मक गोंयच्या भोंवडेर तुमचे वांगडा आसतलो हांव डॉक्टर साईश देशपांडे. नमस्कार. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ कलात्मक गोंय तुमी निकतीच आयकली. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉक्टर साईश देशपांडे हांची आशिल्ली. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.